साज उजेदी आर्यल वाठारांत बसिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावयल्यान बोवाळ जालो, जातून मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर माती मारपाचो प्रकार लेगीत घडलो। या प्रकरणात मायना कुडतरी पोलिसांनी 20 अज्ञात लोकां आड गुन्हो नोंद केला आणि हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। त्याच्या आशीर्वादान आम्ही करपा पावल्या। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराजाचा पुतळो घायल म्हणून तुमकां ऑब्जेक्शन काल सांजुदे आर्यल हांगा जेन्ना शिवाजी महाराजाचे पुतळ्याचे इन्स्टॉलेशन करपाक मंत्री सुभाष फळदेसाय गेल्ले तेन्ना तांचेर काही अज्ञातांनी माती मारली, दगडफेक केली। हाका लागून आनी मोठो बोवाळ जालो। थंयच्या लोकांचे म्हणणे आसा की हांगच्या शेतांतल्यान रस्तो व्हरचो न्ही, रस्तो आनी जो पुतळो बसयला तो कायदेशीर ना, पंचायतीची परमिशन घेतलो ना आनी हाका लागून मोठो बोवाळ जालो। ताजे नंतर मायणा कुडतरी पुलिसांनी आज 20 अज्ञात लोकांच्या विरुद्ध बेकायदेशीररित्या जमाव करप, दंगल करपाचो प्रयत्न करप ह्या कलमा खाला गुन्हो रजिस्टर केल्लो आसा। मायणा कुडतरी पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी करतां।